इस्कालांत एक सब्जेक्ट अडीचे जाल्यार ताका मस्त वावंट आसा. वावंट करतली बऱ्या तरान वावंट केल्यार ते रावंक प्रयत्न मस्त जाण करतात. या ताका चड मान्यता दिनासतना ते नाका म्हणले रितीर आसचे एक संदर्भार आनी सगळ्यांनी मिनत करन एक कोंकणी शिकप आमच्या इस्कालांनी हाडला. हांव आसलो गांव कन्नडांत हर एक जातालें, मागणें कन्नडान जातालें, हर एक इस्कालान कन्नड माध्यमान शिकताले आमी आनी हर एक वेवहार ह्या जण कन्नडाचेच चड आले. त्या संदर्भार आमकां कोंकणी शिकप बारी कश्ट आले. जाल्यार म्हज्या आवयची म्हाका उडास येता ह्या संदर्भार. इस्कालांनी कोंकणी आयली बारी संतोश म्हणून बघता. जाल्यार घरांनी भुरगीं कालें करतात ही कोंकणी उलयतात की घरांनी आमच्या कशी आसा समाजांत आमी एकामेका मेळ्ळेले तर आमी कोंकणी उलयता की आमच्या कोंकणीच्या परिस्थिती कोंकणी भाशेच्या परिस्थितीचेर एक नदर घालीचें म्हणून बघता. आतां इस्कालांनी तुमी कोंकणीचो बावटो काडयल्यात, इस्कालांनी शिकोवंक मुखार आयल्यात, भविश्यात तुमकांय मस्त कश्ट जावंक पुरो. आमी घरांनी कोंकणी भास एकामेका उलोवच्या की इस्कालांनी शिकोवच्या की अशें भाशण करता की भोव व्यत्यास आसा. कोंकणी तांकां महाराष्ट्रान पुरो लोकांनी सांगला कोंकणी मनीस मात्र उलयतना एक शब्द सांगतात, मागीर ताजे नंतर तुळू, हिंदी, नाहीतर जाल्यार इंग्लीश ना खंयची भास बरो आसा की ते प्रदर्शन करतात आमी एदराक आसल्याक उलयता इंग्लीश उलयतात, नाहीतर जाल्यार त्या भाशे सोडतात आनी खंयचे घेतात. कित्याक म्हळ्यार आमगे भाशे वयर एक आमीच आक्रमण करचें, नाहीतर जाल्यार आमगे भाशे वयर कोणी तर आक्रमण करले येयले तेन्ना ताका आमी सपोर्ट करचें. म्हळ्यार म्हाका गोत तसलें प्रमाण म्हाका कोंकणी भाशेचें एक वेवस्था गोत तसलें प्रमाण ह्या भाशे वयर खंयची भाशेच्या आक्रमण करप हें एक रूख आसलें वता. तुमी खांदे पान न्हय जाल्यार कितें खाडा त्या रूख आनी खंयचे बेळवता. हे कोंकणी भास जाली तर तशीच. हे कोंकणी भास तुमी कितलेच खंयचेच जण जावं नाहीतर आनी कोणी जावं जाल्यार आमी एक सांगचें आमगेले घरा भितर असले रूख आमी मात्र मोडून काडचे नाका.